राज्यात मान्सूनाच्या पावसानं केन्नाच एंट्री घेतल्या पूण प्रशासकीय अधिकाऱ्यांक ही एंट्री कळलीच ना। मान्सूना आदली कामां तशीच उरल्यात। फोंडेचो आमदार रवी नायकान हे मान्य करून सरकारी यंत्रणेक सक्रिय जावपाचे आदेश दिल्यात। आल्मेदा इश्कोला कडली गर्दी भुरग्यांचो जीव धोक्यात घालतली हेंवूय तेणें येरादारी विभागाचे नदरेक हाडून दिला। फोंडेची मान्सून पूर्व कामां तशीच फुगून उरल्यात। ह्या संदर्भात सगळ्या संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांबरोबर फोंड्याचो आमदार आनी शेतकी मंत्री रवी नायकान बुधवारा बसका घेवन अर्द्या कोट्या उरिल्ल्या कामांचो नियाळ घेतलो। बसका फोंड्याच्या राजीव गांधी कला मंदिरात जाली। बसकेक फोंड्याचो नगराध्यक्ष रितेश नायक आनी नगरसेवक हजर आसले। आयकात। फोंडेची विशय म्हणजे आता पावस येता, पावस आयलो पण त्या मदीं जी कामां कितें आसा जावं नाला जे आसा बारीक हे आसा रेवलेट आसा आनी कितें आसा ते सगळे तरेचे निवळ करपा लागून आमी तांकां आपयल्या आनी प्रत्येकाक वेगवेगळे विचारले आनी ट्राफिका संबंदी चर्चा केली। मागीर दुसरे पुलीस आशिल्ले लॉ एंड ऑर्डर त्या संबंदी डिस्कस केले आमी। आनीक दुसरे डेप्युटी कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर आशिल्ले तांकां आनी मेन म्हणजे आल्मेदा हायस्कुला कडेन ती भुरगीं भायर जाता इस्कॉलाचेर त्या वेळार एकदम गर्दी जाता म्हण तांकां सांगलें तें कशें सॉल्व करुया प्रॉब्लेम थंयच्यान म्हणल्यार ते पुलीस दवरपाचें कितें करपाचें किंवा ते आमचे बायपास पंचायत वचपाचें ते वटेन वचपाचें म्हणून ताका लागून एक आमी परते कितें जाता पुलिसांक घेवन ट्राफीक घेवन मागीर आमी परते मॅनेजमेंटाक म्हणजे झेवे म्हणजे तांकां घेवन एक मिटींग घेतात आनी ते म्हणजे सॉल्व करपाचें पळयता कशें जाता। आनी दुसरी वाट ना कित्याक थंय रस्त्यार सकयल गर्दी करता पण दुसरे एक सायडीन खंयच्यान तरी नो पार्किंग दोन वाटेन लोक स्कूटर दवरता आनी ते गर्दी करतात सकयल आल्मेदा स्कुला कडेन म्हणजे हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय म्हणजे ते तेंचे कडेन ट्राफिका कडेन आमचें डिस्कशन जालें आनी मागीर हेचे कडेन जालें ट्राफीक आशिल्ले लोकल पुलीस आशिल्ले ते लॉ एंड ऑर्डरी लागून तांकांय आपयले आमी आनीक डेप्युटी कलेक्टर आशिल्लो ताका आमी हें सांगलें जितलीं झाडां पळय आसा। गोवा 365 खातीर फोंड्याच्यान कृष्णा नायक।